when my light is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand. परत आणि परत आमच्या कानाक पडत असताना आमकां रसलो देव आमकां ससार विशय दिता म्हणलो बरवसो आमकां मेळटा. तेच प्रमाणे एंजल आज देवा सरशी ते पावला आनी आमी हांगासर दुखेस्त कुटुंबा संगाता मेळून ताचो तो आत्मो त्या सरसनाराक समर्पण दिवच्याक संगाता मेळ्ळ्या. ताच्या जिवितांत आदारल्लीं सर पातकां देव बक्षून ससार विशय ताका फावो करूं दी म्हूण आमी मागया. तेच परी प्रत्येक जावन ताच्या आवय बापाय पासून मागया. घरांत खाली पडिल्लो तो जागो पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तसो देव बरो दी म्हणून आनी तांकां बुजोवन पाठोवन दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांत तो पुनर्जिवान जालो म्हूण भावार्थान आमी वळखून घेता. ताचे सगळे मरण गेल्ल्या एंजलांच्या भयणी ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवन जिवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणव्यांच्या पुस्तकांतले वाचा प्रमाणीक मनशाच्या आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दर्द तांकां लागचे ना.
विशांच्या दोळ्यामदार ती मेल्यात तशी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आणि आमचे जावन तांचो वेगळासा एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्यामुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी आमार जिविताचो पूर्ण भरोसो तांकां आसलो. थोडे स्कर्ट्स सोंसले उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परीक्षा केली आनी आपणासो आसूंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें. भांगर उद्यान घालून तपासता तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बोलयो करी तांकां मनान घेतली. ताचेर पत्तेल्यान ते सर्त समजतले आनी ताचेर विश्वास दवरता ती ताचे सगळे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विसरून काडलेल्या कृपा आनी दया लाभलेली. देवाचे उतर हें. Zoom permanent Gesù Cristo ci supporta. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांगून आलो, तुम्ही कळवळची नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता.
हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्यात हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणा. तोमास तवळ म्हणालो, सोमयांक तूं खंय वेताय तें आमी नेना, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका साथ दिली, हांवूच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात केल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा शर्ची वचूंक जायना. देवाचें उतर हें क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, प्रत्येक सावन एंजलाच्या आवय बापायनो, दुखेस्त कुटुंबाच्या सांद्यानो, कालच्या दिसा ह्या भुरग्याची कूड थंयसर आस्पत्रेक हाडटा आसतना आमी सर्वांनी विचारलें एक सवाल, कितें जालें? इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी विचारलें तेंच, ताका शिकयल्ल्या टिचरांनी विचारलें हेंच, कितें जालें? वड्याच्या शेजारच्या सगळ्यांनी विचारलें हेंच सवाल, कितें जालें? मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सुकणी सांज जाता आसतना तांच्या गोठ्याराक पाटी वेतात. मनशाची सांज जाता आसतना तांच्या माटयांक पाटी वेतात. गुड्यार सोडुनी गोरवां सांज जाता आसतना गोठ्याक पाटी येतात. वावराक गेल्लो मनीस सांज जाता आसतना ताच्या घराक पाटी वेतात. हें सत्य जिवितांतली गजाल. मनशा जिवितांत तशेंच केन्ना एका मनशाचें जिवीत आखीर जाता तवळ तो वा तें रसनारा कुशीन वेता. रसनार ताका आपयता. मनशाच्या जिवितांत एकल्यान जाणट्यान सांगिल्लें आसा, पयशे आनी वेळ हांचे मदलो तापावत. पयशे आमचे कितले लागी कितले आसात गी म्हूण आमकां कळीत आसा, पूण वेळ कितलो आसा गी म्हूण कळीत ना, केदाळा गी म्हूण कळीत ना, कसो गी म्हूण पळोवंक ना. आमी वट्टूक रसनारा सरशीन वचूंक आसा. वेळ कळीत ना, कशें कळीत ना, मुखार कितें कळीत ना. पूण सोमयाची ती उतरां आयच्या सुवार्थेंतली आमकां कळीत आसात. आनी सोमी म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात, नातली जाल्यार हांव तुमकां सांगतो आसलो. देखून आमकां बापा सरशीन वचूंक आसा म्हणलें जेजून खात्री दिल्या. कित्याक जेजूस ताच्या जिवंतपणा मारिफात एक साक्ष जाला. तो आमकां बापा सरशीं आपोवन व्हरतलो. खंयचो वेळ जावं, खंयचे घडये जावं, तो मात्र आमकां सोन घालिसो ना. अशें म्हणटा आसतना एका याजकान ताच्या सेमावा वेळार सांगलें, थोडी उतरां म्हज्या मतीक येतात. मनशाच्या जिवितांत 4 कुशी आसात. पयली कूस मुखली. ह्या मुखल्यान आमच्या जायती आमची मालगडी आमच्या मुखल्यान गेल्यात. सांज सांतिनो आमच्या मुखल्यान जियेल्यात ती आज संवसाराक अंतरून गेल्यात. भगवंताची जिणेती जियेली तांची देख, आमच्या मालगड्याची देख, आमच्या पुर्वजांची देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा. ही पयली कूस. दुसरी कूस दाव्याक आनी उजव्याक. ह्या संवसारान मनीस एक सुरो न्हय, ताच्या दाव्याक आनी उजव्याक जायती जाणां आसात. तांचे समोर आमी चलोवंक आसा, तांचो हात धर चलोवंक आसा, तांचे सांगता सोड दोड कर माया मोगान आमी जियोंक आसा. ही जावन आसा दावी आनी उजवी कूस. आनी एक कूस आसा फाटली कूस. आमी मुखार येता, आमची देख घेवन चलोवन येवची जायतीं आसात. आमी हो संवसार सांडून येता आसतना आमी कितें सोन गेल्या ती पळयतात. आमी कितें तांकां दिर्वें दवरून गेल्यान ती पळयतात. संवसारी नदरेन न्ही तें दिर्वें, बगार दैवीक
आत्मीक रितीन आमी कितें सोन गेल्या तें पळयतात ती जावन आसा फाटली कूस. मुखली कूस कुशीची आनी फाटली कूस ह्या मरिफात मनशान संपूर्णपणी जिवंक जायना. आनी एक कूस आसा आनी ती आसा वयली कूस. आनी ही वयली कूस क्रिस्तस म्हणटा कोण उबारलेल्या त्या मनशा पुताक देखतलो ताका सासनीक जिवीत मेळटलें. आमी खंयच्या परिस्थितीन खंयच्या संदिग्ध परिस्थितींत कुर्सायल्ल्या जेजूक पळया. ती जावन आसा आमची वयली कूस. वयली कूस नासतना बाकी तिनी कूस खंयच्याय की उपकारनात. देखूनच जेजू आमकां सांगता हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सगळें आपोवन व्हरतलो. कोण वयली कूस पळोवन सर्गाक दिश्ट लावन त्या देवारे आनी त्या जेजू क्रिस्ता लागीं संबंध दवरून जी येता तांकां खंडीत जावन जेजू म्हणटा हांवूच येवन तांकां म्हजें सगळें आपोवन व्हरतलो. कित्याक म्हज्या बापाच्या कुडांत म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. एंजल नेणारपणान जर आज ताणें कितेंय केलां जाल्यार खंडीत सावणी ह्या कश्टांत तावन ताका मेकळें जावन सर्गार ताणें दिश्ट घाल्ली जावं पुरो. सोम्या म्हाका तूं व्हर म्हणून ताणें म्हणलें जावं पुरो. आमकां कळीत ना पूण आमचे मुखार आसची वाट एकच. ह्या भुरग्या पासत मागचें त्याच्या कुटुंबा पासत मागचें. आमचे लागीं दुसरी वाट कितेंच ना. सगळ्यांनी काळो कसो दिसता तरी पूण आमकां उजवाड दाखोवची एकच वाट आमचे आनी देवा लागचो तो संबंध. तो आमी सदांच सांबाळून दवरया. आमकां उजवाड मेळटलो. तर ह्या आमच्या नेण्टुल्या बाळाक देव ससान विशय दिवं दी म्हणून आम्हा सोमेस्ताचें मागणें जावं दी. आनी तांकां आनी ताका तशेंच ताच्या कुटुंबाक प्रत्येक जावन ताच्या आवय बापायक तोच देव बुजवून दी. पवित्रत्मो गठाय आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना कडेन आमी मागया. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. सर्वेश्वरांच्या कणवळ्या बापा तुझ्या साकरणे एंजलाच्या सर्वने पासत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडून दार म्हूण तिने ह्या संवसारांत मानून घेतलो. तोर तो तिका दयाळ म्हूण सुविधार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्वपदवेदना आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचे तारण मनशा कुळाचे जिवीत, मेल्ल्याचे पुनर्जीवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोषतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्याक पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका थीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच बरे जवान जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान थीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी सासणीक खरराचें हें रगत, पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या बुड्डासा करात. बावर्त सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराचे प्रतिमेचे रोज धारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा, सगळे याचाकी वर्गा बराबर पिका प्रतिमोगांत वाडे. सर्वेश्वरा तुझ्या साकारणी एंजल शिकाकोटकर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें हेच्या दिसा पळयले, जशें पवित्राना वरवीं जेजू बराबर ते मेले तशेंच ताचे बराबर ते पुणार जिवंत जावन पुणार जिवंतपणाचो बरोबर सदरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकोटकर. तांकां आनी तुजी इश्टां खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें परजडी तुमकां मळपळें कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाच्या मेये संगती भाग्यवान जुजे ती सपती भाग्यवान धर्मदूत सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता.
Tiaż Jezu urwi, tiaż Jezu संगता, tiaż Jezu taj, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका, ससनाच्या ससना. सर्गीचो बाप आमकां सुमेस्तान बुजवून दितलो म्हणल्या बरवशान सोम्याच्या त्या उतरांनी आतां ताका उलो मारी आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षिता तशी आमची पत्तां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानात रेखतऱ्यांक तांकां उदार काकुळटी सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मेळ्ळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकां आमी शांती पाठोवया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सर्व सुभागी. ವೇಳೆ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ.
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावन तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या एंजल आमच्या भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मेल्ले कुडीक मातयेक लावसो खायदो भगवंताचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीच्या एंजलाचे मी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी भयभाव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं.
बेगीनच मेळटलें वयर सरकार आमचे जिवीत बदलता खरें पूण तें सराना हें संवसारी जिवीत आखेर जातना सरकार सरनातलो नाच जायनातलो तंबू आमकां तयार जाता 26 वर्सांचे प्राय सरिल्ले जेसाचें ल्हानपण सांत तेरेज हांव म्हजो सर्ग संवसारांत बरेपण कडच्यान करतली म्हणटाली आज एंजल सर्गी जेजू सवय बापाच्या उजव्या कुशीन बसून आसा ताचे बराबर ते तुमचे पासत प्रत्येक जावन बापा लागीं मागून तुमकां कितें गुटमान उणें आसा तें मागून धाडटले एंजल पयस मेळनातल्या पळयनातल्या गांवाक गेला आनी ताचो सन्मान तुटला म्हूण तुमी चिंतचे न्हय ते गोंयच बसूंक ना ते लागींच आसा एक बरयणार अशें म्हणटा आमची मोगाची व्यक्ती आमकां समजत वचना कित्याक मरणाक तडयो करपी बिलकुल आपणूक जायना तर तुमच्या आनी तुमच्या बाळाच्या मोगाक कोणायकी वेगळ्याच्यार हाडूंक जायना तो उणो जावंक ना आनी ती चड जाला देव आड गिटार मीठ बरयता आमी केल्ल्या चुके वरवीं तो सर्के करता एंजल मधलेर एक आंज जाला सगळी बापाचे ते मुखामळ पळोव लागता आज ते बापाच्या घरा संतोशान आसा खरी एक आवय बापय आपल्या भुरग्यांक संतोषभरीत आसा जे म्हूण चिंततात आशेतात तशें एंजल बापाच्या गोपांक सुशेगाद आसा इस्त आमची दादोसकाय आनी बुजवण देव तुमकां तुमचे दूख सोसूंक व्हड दिवदी म्हूण बुजवण पातयता आनी एंजलाच्या अस्म्याक सात्वीक विशय दिवदी म्हूण मागता ससनाचो विशय देव बरें करूं म्हटलीं 2 उतरां कालच्या दिसा मोर्न आस्पत्रेक व्हरोंक कुमक केल्ल्या प्रवीण वेगस नारायणा फारूक हांकां कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कालच्या दिसा मरणाची खबर मेळिल्ल्या तक्षणा मरणाच्या घरा भेट दिल्ल्या आमचो विगार मानादीक बाब पावल पिंटो हांचो आभार मानता तशेंच आयचे मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या कांगनाड फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेजीचो आडायतेदार बाब अजित मिनेजर हांचोय आभार मानता तशेंच कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा कुमक केल्ल्या सर्वांचो कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आतां फादर मुल्लर कॉलेजीचो बाब अजित मिनेजर सर अंतीम नमन जावन केक वाटयतले Enkida shatmyaku sosna savisho magono yomcha somaradis no warare hagasarapte kemisto varla dukeste kut machanawana ya balidana tumka pandita yomcha somara no warar ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचा मानेस्त अनिल मानेस्त सिरिल आणि सिब्बंदीनं अंतिम नमन पातयतले Sumistrike, Pesce, Kurshavara, Wasatene, Kursa.
देवा तुझे प्रार्थूया. तुम्ही जेजू क्रिस्ता 3 दिवसपणा विषय घेऊन तुझ्यावर विश्वास तोरतोलांचे पोट तुवें पवित्र केले. अशें जरी कोणी निखळ पंक्त उपकारता तरी पुन्हा जिवंतपणाचो बुरवोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन तूं मानून घे. या पुन्हा तुझ्या साकनीक शांत विषय मेळो. तूंच आमचे पुन्हा जिवंतपणान जिवी देखून ताका पुन्हा जिवंत करता. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सृष्टी प्रकाश बघून ताका पावय जो जी येताय राज करताय ससनाच्या ससना कर. आमच्या बहिणीच्या जिवितांतले आपणा सरशेन देवान आपयले देखून मातयेची किल्ली त्याची कूड आमी मातयेक लायता.
पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमच्या विनाशी कडेन आपल्या कुडी सारक्या अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोम्याच्या अधीन करूया. सोमी आपल्या शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुणार जिवंत करूं. आमच्या बहिणी पासत सोम्या जेजू क्रिस्त लागी आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुणार जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ती जियेत आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तो रोडले सोम्या आमची दुकां पुसून काड. ते मेल्ल्या जिवान केले आमच्या बहिणी सस्ती जिवीत दी. आमचे पाप रोडलेल्या स्वराक ते सर्ग बसवले. आमच्या बहिणीक तुझ्या राजान घे. आमच्या बहिणी पवित्र स्नानावर नितळ केले. पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्या तेका एकठांय. आमच्या बहिणी तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोचली. तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक आतां बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणावर दुखे जाल्या भावार्थाच्या बुजवानेन आणि सष्टी जिविताच्या बुरवशान आमकां धीर दी. आमच्या बापा सर्गींच्या सर्वेश्वर आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्यासा करण्याची ताकूद कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवू नाका कित्याक तुझी खुशी पडून तुका मन असते. खऱ्या भवार्थान हांगा तिका भवतांत एक वाटायले तेच पर्यंत तुझ्या काकोतीन सर्गे देवदूतांच्या वरान तुका तिका स्वागत म्हणून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय Steven.
देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात सासनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करात देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात तुका आपयललो जेजू तुका स्वागत करू आणि अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका पुरून पावू देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो
Thank you.